प्रितीच्या भयणी भावांनो, जेजूच्या कोश्टा मोरणाच्या शुक्राराक जेजूच्या कोश्टाचेर नियाळ करूंक तुमकां एक काणी सांगता. 14 वर्सांचो जॉन इस्कॉलाक सान घरा परतलो तेन्ना ताची आवयन आनी भयणीन डॅडीक पुलिसांनी दवरला म्हूण सांगलें तेन्ना ताका तें फकाण दिसलें. कित्याक ताचो डॅडी फामिलीचो सांबाळ करूंक बारी वावुरतालो. कांय वर्सां आदीं बरो फुडार मेळचे खातीर मॅक्सिकोक थावन अमेरिकाक तीं चोरयां भितर सरलोलीं. हो अपघात घडलो तेन्ना जॉनाचे जिवितान गंभीर परिस्थिती सुरू जाली. ताचे डॅडीक मॅक्सिको डिपोर्ट केल्ल्यान ताची आवय पिडेस्त गोरकाराची सेवा करूंक भुरग्यांक अमेरिकाक सांडून आपूण मॅक्सिको वेता. थोडे दीस हे घरांत सावन दुसऱ्या घरांत रावल्या उपरांत जॉन आनी ताची भयण फुटपाथीर न्हिदूंक लागता. जेवणाक पातीशेर जाता. हे तरेन 3 वर्सां असले परिस्थितीन घरदार नासतना आवय बापूय नासतना निराशीपणान जियेता. 2007 ह्या वर्साक बरवर्साचो सूर्य तांच्या जिवितान उदयेता. जीन आनी मेलिंडा हे कपल तांकां आसरो दिता, बेसीक नेसेसिटी दिता आनी हाय स्कूल सोंपोवन ग्रॅज्युएट जावंक तांकां आदार करता. इस्कॉलाक वेता आसतना इमिग्रंट्स हांचीं भुरगीं तांचे बरोबर शिकतालीं. तांचीच काणी दुखी, कोश्टी, निराशीपणाची. तांची काणी आयकून जॉन आपल्या जिविताची काणी तांकां सांगून उर्बा बोळ दितालो. नेवर गिव अप एटिट्यूड आपणावून अदृश्टांक सांपडलेल्यांक जॉन धीर आनी आलाशिरो जावंक पावता. हे काणयेंतल्यान आमकां 3 वस्तू आमच्या जिवितान शिकूंक मेवता. पयली वस्त, जिवितान कोश्ट कोणाकूच चुकोना. दुसरी वस्त, जिवितान कोश्ट येता तेन्ना देव मनशाच्या रुपान मोगान हाजीर जाता. आनी तिसरी वस्त, जिवितांतले आटे वेटे दूख आमी नियाळून आमचे जिविता वरवीं कश्टवतल्यांक आमी स्फूर्ती आनी बळ दिवंक गरज आसा. प्रितीच्यानो, जेन्ना जिवितान कोश्ट येता, कोश्टांक फुडो करचे बदले परस मनीस पयलो देवाक विचार करता, कित्याक कोश्ट? मनशाक कोश्ट म्हणटा तें नाका. मनशा सोयंबाचेर नदर मार. कांटे विरेंत गुलाब फुलोनात. रेवेचे कोणे बगर कालवांत मोतयां आकारनात. बियां जमनीर पडोन मरोना जाल्यार नवी पिकाळ जायना. मनशा उगडास तर कोश्ट कोणाकूच निर्मिल्ले चुकोनात. पूण मोस्तें जिवीत जिवन दुखाचो खूण अदीक खोल काडिनाका. कोश्ट चुकोना आनी हे कोश्टांक जर तर आमी फुडो करूंक सोदता जाल्यार जेजूचेर नदर मारुया. हे खुर्सार उमकळटल्या जेजू लागीं शिकुया. जेजू जल्मोचे आदींच प्रवादांनी बाकीत केल्ले ताचे निर्मिल्ले कोश्ट. द पॅशन ऑफ क्रायस्ट हें चलचित्र पळयता तितलेय फावटी आमचे दोळे दुखांनी भरता. आपल्या खांदार तो बारादीक खुरीस घेवन कालवार दोंगर चडटना 3 फावटी जमनीर शेवटता. घायल जाल्ली ताची कूड, रोगतान भिजलोले ताचे आंगावले, मुखामोळ सुरोबाय नासलोले. हें पळोवन आमच्यान सुमार करूंक येता. आनीक 3 वरां
कुर्सार उमकळूंक ताका सकत बोळ नासली. भाग्योन कॅथरीन ऑफ सिएना अशें म्हणटा, even the nails were not enough to hold God and man fastened to the cross had not love been there. प्रितीच्यानो, जेजून कोस्ट भोगल्या हाचो ताव आमच्यान घेवंक जायना. एकूच रॅशनल एक्सप्लेनेशन, जेजूचो मोग मनशाताय. जेन्ना आमी कोस्ताक फुडो करूंक सोदता जाल्यार मोगान तो फुडो केल्यार जेजूच्या जैतान आमकां वांटो मेळटलो. नेवर गिव अप एटिट्यूड धरून जेजून कोस्ताक फुडो केलो आनी जिवितांतल्यान आनी उतरांतल्यान आमकां स्फूर्ती आनी उर्बा आमचे खोस सोंसूंक जेजू दिता. आयज जेजू आमकां म्हणटा, म्हजो पाटलाव करूं तुजी खोशी जाल्यार तुजो कुरीस पार चलये म्हजे फाटल्यान. म्हजो पाटलाव करूं तुजी खोशी जाल्यार तुजो कुरीस पार चलये म्हजे फाटल्यान.